रेग्युलरली पावयात, कित्याक हे जे सिच्युएशन आसा स्पेशली सुर्लाचें मातशें खरेंच रिस्की सिच्युएशन. आनी फाल्यां तर कितें तर जालें भुरग्यांक अशें ट्रकार बसून टेम्पोचेर बसून भुरगीं सांखळी स्कुलाक वतात, कॉलेजीक वता. सो होच मातसो इश्यू आसा. आनी प्रत्येक पंचायतींतल्यान म्हाका कंप्लेनी येता की आमकां बसी ना, आज बसी ना, भुरगीं कशीं स्कुला वतलीं. आनी पावसांनी तर सामकेच प्रॉब्लेम जाता आमच्या भागान. येस स्पीकर सर, मान्य आमदारान डॉक्टर दिव्या राणेनूच सांगला कितें तरी जुगाड करून भुरगीं घरा पावता म्हूण. हांवूय कितें तरी जुगाड करून एक स्पेशल अटेन्शन दिता तेजी जे मांग आहा ताका खंयची तरी एक बस ताका थिंगा दिवपा, बिकॉज इट इज अ रुरल एरिया आनी ते सारके बागांनी जे कोण पावना थिंगासून तांकां स्कॉला पावपा जाय. सो आय वील गीव अ स्पेशल अटेन्शन. थँक्यू. विषय सीमित आसा तो पर्याय क्वेश्चनचे पुरतो. तुमकां पर्याय क्वेश्चन संदर्भात कितें सांगपाक आसा? Yeah, I'll kindly request the Honorable Minister to see to that we also require in Shioli constituency. That's it. येस. दोतोर चंद्रकांत शेट्टी. येस. फुडें वचूया आमी. सरकारी विधेयक विचारांत घेवपा खातीर आनी मंजुरी करप. चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 12 of 2023, the Goa MOPA Airport Development Authority bracket Amendment Bill 2023 be taken into consideration. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव तें विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करतां. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 4, कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 4, कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request you to move that Bill number 12 of 2023, the Goa MOPA Airport Development Authority Amendment Bill 2023 be passed. स्पीकर सर, आयज जे बिल हाडला, हो जो कायदो हाडला, त्या कायद्यान Okay, sir. हांव तेका bill just explain कितें तें फक्त सांगता हांव. मागीर तेका जाय जाल्यार उलोवनी. It is the addition of the member, CS and Finance Secretary on MADA. There is a preparation of ODP by MADA, and it is a co-terminant staff for the chairman of the MOPA authority chairman. स्पीकर सर, ऑथॉरिटीज MOPA ऑथॉरिटी हाडटा म्हणून ह्या कायद्यान आसा, ह्या बिलान आसा. सो जेन्ना ऑथॉरिटी हाडटा, आमी पयला आसतले दाबोळे विमानतळ जेन्ना येयलो ते सायडीची लोकवस्ती कितें जाल्ली आसा ती. सो प्लॅनिंग कांय नासलेल्या कारणान तुमी पळयता आसतले झोपडपट्ट्यो जाल्ल्या थंय. तुमी पळयला इंदिरानगर जाला थंय, दुसरे सायडीन आमचे जुवारी नगर जाला. सो इतली जे एअरपोर्ट आसा थंय प्रिकॉशन्स कितें घेतले हे बिलान कायद्यान कांय मेन्शन केल्लें ना. तशेंच जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय तेंचे विलेज पंचायत जे MOPA एंड सरावंडींग विलेज पंचायत तेंचे पार्टिसिपेशन जावं ह्या ऑथॉरिटीन ही PDA कशें हाडल्या, बट PDAन पार्टिसिपेशन कोणाक दिल्लें ना. म्हटल्यार लोकल ऑथॉरिटी जे विलेज पंचायती कोण आसा जावं तेंचे सरपंच आसा, कित्याक लँड लुजर्स कोण आसा, लँड लुजर्स हे विलेजीचे आसा, हे गांवचे लोक आसा. आनी तांकां आयज कांयच से आसचीना. थंय व्हडले स्ट्रक्चर येतलो, व्हडले बिल्डर लॉबी येतल्यो, व्हडली स्ट्रक्चर येतले, पण जे लोकल आसा तांकां कितें पोजिशन घेतले आयज सरकारान तेजेर कांयच मेन्शन केल्लें ना की कितें पोजिशन घेतले ते. सो हांव मागता की सरकारान हांकां रिप्रेझेंटेशन दिवचें, लोकल जो प्रतिनिधी आसा ताका रिप्रेझेंटेशन दिवचें. तशेंच जे लोकल आमदार आसा तांकांय रिप्रेझेंटेशन दिवपाची गरज आसा. जावं तेंचे कडल्यान इनपुट्स मेळोवपाक जाय. फाल्यां कितें जातलें, फाल्यां कोण येतले, फायली पास करतले आनी वयतले, तशें जावपाक जायना. आयज डायरेक्ट रेझोल्युशन फाल्यां ग्रामसभेन घालपाकूच मेळची ना, रेझोल्युशन करपाक मेळची ना. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोंय MOPA विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालां. स्पीकर सर, म्हाजो एक पॉयंट ऑफ ऑर्डर आसा रूल 290 अंडर. स्पीकर सर, म्हाका एक
क्लॅरिफिकेशन जाय सरकारा कडल्यान की आयज जे आमी शॉर्ट डिस्कशन मॅटर घेता तें सब ज्युडिस आसा काय ना. आनी दुसरें म्हाका विचारपाक जाय की एक मिनिट हांव कॉल करता न्ही पयलीं हें जावं दी न्ही. पयलीं कॉल करच्या पयलीं ताकतिकेच्या भौशीक म्हत्वाच्या मुद्द्याचेर अल्पअवधी चर्चा. श्री Alex Siqueira, move the motion. Sir, I rise to move the motion under Rule 64 that this House vehemently objects to any attempt of out-of-basin diversion of water from the Mahade River Basin. The reports of DPR of the state of Karnataka being approved by the Central Water Commission have raised serious apprehensions in the minds of the Goan people about the very existence of the river Mahade. Speaker, sir. Do they have to second? Can I continue? नाही मूव एक मूव करू दे. एक मूव केला तुम्ही बसा सेकंडेड जावपाक जाय. बसा. श्री कृष्णा साळकर आणि श्री उल्हास हांणी प्रस्ताव अनुमोदन दिवचे. Speaker, sir, I second the motion moved by Honorable MLA Shri Alexio Siqueira. Sir, I second the motion moved by Honorable MLA Shri Alex Siqueira. श्री Alex Siqueira. Speaker, sir, Mahade River, the Mahade River drains to a total basin area of 2,032 square kilometers, of which Karnataka shares 375 square kilometers, Maharashtra 77, and the state of Goa 1,580 square kilometers. Yes, दिता तुका. Yes. Speaker, sir, on various occasions, attempts and demands have been made by the above three states. Alex बाब एक मिनिट बस हां चलो घे. हांवें पयलू मागला पॉयंट ऑफ स्पिकरान दिता म्हणून. सो म्हाका स्पिकर सर म्हाका क्लॅरिफिकेशन जाय की आयज जे आमी हें शॉर्ट डिस्कस करपाचें आसा मॅटर हे डिस्कस करपाचें आसा हें सब ज्युडिस आसा काय ना. आनी आमी जे इंटरलॉक्युटरी पेटिशन घातलेलें आसा जो मॅटर घातलेलो आसा तो सिमिलर ह्या शॉर्ट डिस्कशनाचो सिमिलर आसा काय ना हो म्हाका सीएमा कडल्यान आनी आमचो ऑनरेबल आमचो लॉ मिनिस्टर हेजे कडल्यान आन्सर जाय पयलू. येस एक मिनिट. Alex Siqueira. Speaker, sir, on various occasions, attempts and demands. Speaker, sir, actually, this moved as under Rule 64. But it is my request for the Speaker and for the House also, we are converting this into the government resolution. We want to take this resolution, that's why we are converting this into the resolution so that unanimously it can be the passed by the House. Yeah, madam. You move a motion on the same, sir. Let the House decide. Now we can talk. सेम प्रस्ताव तुम्ही म्हणतो. This House, This be converted into a government resolution. the same can be converted into the government resolution. I move this as a motion for the House. The House vehemently object to an attempt to the out of the basin diversion of the water for the Madai and Madai River Basin. The report of the DPR of the state of the Karnataka being approved by the CWC have raised seriously apprehension in the mind of the Goan people about very existence of the river Madai. The motion The motion is before the House. Those who favor ayes. Aye. Yes. Those who favor no. I say it. same is converted as a government resolution. Same is converted into the government resolution. Speaker, sir, on various occasions, demands have been made by the above three states as far as the allotment of the quantity of water is concerned. Time and again, the state of Goa has filed various cases before the Honorable Supreme Court
to ensure that the interests of the state are not compromised. Subsequent to a case filed by the government, the Supreme Court directed that the Union government immediately notify the Maday Water Dispute Tribunal. This tribunal was notified in the year 2016. This tribunal subsequently rejected the demands of the state of Karnataka to divert water to the Kalsa and Bandura Nala diversion scheme besides other demands. However, in the year 2019, a DPR was approved by the Central Water Commission. The DPR permitted the state of Karnataka to divert water to both the Kalsa and Bandura Nala diversion schemes, lift schemes, besides other concessions. However, our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, took up this issue with the Honorable Jal Shakti Minister and the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change. Consequent to that, this approval that was granted was withdrawn. Speaker, sir, once again, the Central Water Commission recently surreptitiously approved a fresh DPR. Will take its toll on the state of Goa. To mention a few, Speaker, sir, out of the basin, transfer of water from one catchment to another catchment area will be a loss of water permanently to the original basin and river ecosystem. It will affect the ecology, forest, wildlife, flora and fauna, etc. It will also lead to salinity ingress into the freshwater zone from the sea. Change of the water quality and salinity will affect fish, shrimps, mangroves and other marine life, etc. The above issues highlighted by me are just a few besides many others which will have far-reaching consequences on the state of Goa. I am confident that this government, under the leadership of our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and with the assistance of the WRD Minister, Sri Subhash Shirodkar, who are seized of the matter, will ensure that justice is done to Goa. Why do I say that? Because our Chief Minister, after taking MLAs into confidence, led a delegation to plead the case of the state of Goa before the leaders in Delhi. It is also a fact that various cases are pending before the Honorable Supreme Court. We should ensure that we appoint the best lawyers of India to fight our case, to represent the issues that could affect the future of the state of Goa. I am confident, Speaker, sir, that once again our Chief Minister will be able to prevail over the Government of India and ensure the DPR recently approved be withdrawn. I also demand that we should ensure that the Maday Water Management Authority be immediately declared. Thank you, Speaker, sir. Yes. कारण हे सबज्युडिस आसा मॅटर सबज्युडिस आसा काय ना हो सीएम आतां भायरचो लावनो कित्याक तो आतां आन्सर अजून पर्यंत मेळना तो गव्हर्मेंट रेजोल्युशन आसूं जावं शॉर्ट डिस्कशन आसूं हे सबज्युडिस आसा काय ना हो क्लियर कट आन्सर विचारला ह्या विशयाचे सीएम ह्या पळय स्पीकर सर फाल्यां आख्या गोंय राज्याक प्रॉब्लेम जातली तशें म्हणना विरेश बाब बस सांगता स्पीकर सर तुम्ही आन्सर दिवपाक जाय न्हू सीएमान आन्सर दिवपाक जाय की आसा काय ना नाल्यार एजीक आपोवपाक जाय की बाबा हे सबज्युडिस आसा काय ना विरेश बाब इंटरलोकेटरी पेटिशन मॅटर बस सभापती मातशें पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर विरेश बाब बस सभापती मातशें इंटरलोकेटरी पेटिशन घातलेलें आसा बस सांगता सभापती मातशें आसा काय ना तितलो पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक मिनिट बसून घ्या हांव सांगता सभापती मातशें खंयचोय विशय जेन्ना बिझनेस ले डावन इन द हाऊस करतात तो सकाळीं करता हे सकाळीं आनी 0 आवर नंतर हो इश्यू ताज्यान ह्या सभागृहांत हाडपा जातालो आतां न्हय तांकां टायम आसता
हो इश्यू हाडपाक सुद्दां ते 0 आवर नंतर ताका टायम आशिल्लो ते करूं ना. सो आतां ते अलाव करचे न्हय, कारण प्रामुख्यान बिझनेस केन्ना दिला, काल दिला आणि आज सकाळी परत तुम्ही कॉपी दिल्या आणि त्या बिझनेसाचेर तो आयटम आसा आणि आयटम जेन्ना तो आसा तेन्ना तो रेज करपाक तांकां वेगळो वेळ आसता आणि वेगळो वेळात ते करपाक जाय याची नोंद सभागृहान घेवची. येस, प्रस्तावाचे एडमॉक. स्पीकर सर, जेन्ना विरेश बाब एक पॉयंट करता, आमी सगळ्यांनी उवा हाय हिंगा समज तरी चुकलें आनी जेन्ना जर गव्हर्मेंट समज तरी 1 म्हयनो असेंब्ली काटेल करून तुमकां जर 4 दिसांक कोता आतां तो घेवपाक जाता. दिस इज अ व्हॅलीड पॉयंट वॉट विरेश इज नो. सो इवन इफ इट इज समज तरी डिमांड कोता आमगे समज चुकलें म्हाका दिसता डिस्कशन करपाचें ना. बसून घे, स्टार्ट जावच्या पयलू आनी तुमी म्हाका उलोवपाक दिला, तुम्ही म्हाका उलोवपाक दिला स्टार्ट जावच्या पयलू. पॉयंट ऑफ डिस्कशन तू बस. पॉयंट ऑफ स्टार्ट जावच्या पयलू घेतला. आख्या गोंयांत प्रॉब्लेम जातले सांगपाक जाय, शिवमान सांगपाक जाय, लॉ मिनिस्टरान सांगपाक जाय. आन्सर आसा तो विचारपाक सब ज्युडिशियल सगळे बसून घ्यात, आम्ही सिंपल सगळे बसून घ्यात. काय ना बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. एक लक्षात ठेवा, कोणाच उलयनाकात. एक जस्ट मिनट. आज आम्ही अरे उलयनाकात, 1 मिनट. आम्ही आता निवडून येऊन परत बसलं जायत न्ही, जवळजवळ 10 महिने जातले, बरोबर काय न्ही? 10 महिन्या भितर आम्ही तुमकां हाजे पयलीं सुद्दां ट्रेनिंगाक आपयलें, बाबा केन्ना खंयचो विशय केन्ना मांडप, कितें करप आसा हें शिक्षण दिवपाक जाय. तुमी आयले ना. सर बट ते ऐका बसून घे रे, बसून घे. म्हाका दिसता की हे सगळे विशय आसा न्ही, आमी जबाबदार आशिल्ल्या कारणान जे आसा न्ही, बाबा सुरवातेक एक असेंब्ली किंवा 2 महिने ठीक आसा. अशें 10 महिने जातकच आमकां कांय कळना हें म्हणपाक तुमकां मेळचें ना. एक तर शिकून घेवपाक जाय. तुका आपयलें स्पीकर हांवें आपयलें म्हणून तुमी शिकून घेवपाक. कॅरी फॉरवर्ड करात. कोणाक उलोवपाक आसा उलोव. लिस्ट पळय खंय पावला ते. श्री रोहन खंवटे मंत्री, तुम्ही उलयतात. कोण उलयतात? कोण उलयतात? तुम्ही उलोवपाचे कोण ना? ऑपोजिशन लिडर गिरीबाब, ह्या विशयाचेर उलोवपाचें ना. जाल्यार सुरू करू. माझे ह्या विशयाचेर उलोवपाचें ना तुमकां? उलोवपाचें ना? सगळे हिंगा येयले मादयचे उलोवपाक. तेच म्हणलें, उलया मरे. एक पॉयंट काढलो तो म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीने घाला. बरें उलय येस, कॉमेंट्स कराय. येस, उलयात. कोण उलयता? स्पीकर सर, येस. आयज आमी मुख्यमंत्रीन आनी आमचे बाब एलेक्स सिक्वेरान आयज जे रेझोल्युशन मूव केल्लें आसा, आयज म्हादेची जायती चर्चा जाल्ली आसा आनी जायते चळवळ म्हणून ऑपोजिशन पार्टीन सगळे कडेन चलयल्ले आसा. म्हाजें मत इतलेंच आसा स्पीकर सर की आमी गोंयकार म्हणून आमी सगळ्या लोकांनी आयज विधानसभेन आमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांगा संदी गावल्या उलोवपाक. आनी अशें ना की आमचे मुख्यमंत्री आनी आमचो सरकार हेजेर दुर्लक्ष खंयचे प्रकार केल्लो आसा. आयज आमी सगळे जेन्ना म्हणटा आमी गोंयकार, आमकां म्हादय जाय आनी आमकां म्हादय प्रोटेक्ट करपाक आनी आमकां म्हादयचो जो विशय जो आहा, आमकां सगळे जे आमदार हांगा बसल्या प्रत्येकाक दिसता की आमी सगळ्या लोकांनी आनी ह्या विधानसभेन आमी जेन्ना रेझोल्युशन आमच्या मुख्यमंत्रीन मांडल्या, आमकां सगळ्यांक एकजूट येवन आमी युनॅनिमसली दाखोवन दिवंक जाय की गोवा राज्य एक हा. आयज परिस्थिती ह्या तरेची हा की हांगा खंयचोय मुद्दो गावल्यार ह्या मुद्द्याचो पॉलिटिकल मायलेज विरोधी पक्ष कशे घेवपाचे हेजेरूच तेंचे चडशे लक्ष आसता आनी चडशी चर्चा आसता. आयज म्हादय कशें प्रोटेक्ट करपाचें काय आमकां येवन सूचना जेन्ना मुख्यमंत्रीन आयज ऑल पार्टी मिटींग मांडलेली आनी आपयल्ले सगळे पार्टीचे लोकांक, तेन्ना विरोधी पक्षाचे कोणूच आमदार
आसूनय आमी त्याच परिसरात आमच्या मिटिंगेक येवंक ना. केन्ना केन्ना रस्त्यार वचून मांडपाच्या ऐवजी जेन्ना विधानसभा चालू आसता, काय मुख्यमंत्री आसा, काय आमी जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन वयता तेन्ना आमी एकत्र रावन आमी आवाज उठोवपाची गरज आहा. कारण आमकां वयर केंद्रान आमकां सांगूंक जाय की बाबा गोंय राज्यांत सगळे पक्ष एकमत आसा, सगळे पक्षाचे आमचे नेतृत्व डॉक्टर प्रमोद सावंत करता, मुख्यमंत्री बरोबर आमी आसा आनी आमी एकजूट रावन आमकां न्याय जाय. आमकां केन्नाच अशें दिसूंक ना की विरोधी पक्षान आवाज उठोवपाचो ना. पूण विरोधी पक्ष आयज आवाज उठयता फक्त आपल्या स्वार्था खातीर. कारण इतलेंच आहा की आयज सरकार बरें काम करता आनी तेंचे कडेन मुद्दे ना. पूण आमी आयज ते मुद्द्यार वचूं नाका. आयज एकूच मनशाक टार्गेट केल्यार आनी एकूच सरकाराक टार्गेट केल्यार की आमी दुर्लक्ष करता. 2006चेन कितें घटना घडल्या आनी 2006चेन जें कितें घडलां आनी ज्या तरेचें वॉटर डायवर्जन त्या टायमाक जाल्लें आसा तो विशय न घेता आयजच्या दिसा आमकां कितें करूंक जाय, आमकां ह्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आमचो आमचो विरोधी पक्ष नेते हांगा बसले. हांव आयजची गजाल कांय वरां पयलीं आमचो सिद्धरामय्या जो आहा काँग्रेस पार्टीचो लिडर हेणीच उल्लेख केल्लो आसा आनी तेजेर हांव चर्चा करिना, फक्त वाचता. CWT's permission to Karnataka government's DPR on Madai is a political move by BJP government due to the upcoming elections. They don't want the project to happen. Congress will complete the Madai project in 2 years, spending more than 4,000 crores. This is the statement that he has just made. हेजो अर्थ आनी काडपाची गरज ना. आयज हेजो अर्थ कितें आहा आनी कशें हें समजून घेवपाचें हें प्रत्येक मनशाक आनी प्रत्येक गोंयकाराक खबर आहा. आयज आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काय आमचे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टच्या माध्यमांतल्यान जायत्यो गोश्टी जे मुख्यमंत्रीन पावलां घालून घेतलेले आसा. आयज आमकां एक विचार आमी करूंक जाय हें हांव विनंती करता विरोधी पक्ष नेत्याक आनी आमचे जायते विरोधी भाव हांगा बसल्या, आमदार बसल्या. आमी सगळे आमदार आमकां प्रत्येकाक दिसता हांव फक्त 37चो आयलो, 37चो आमदार रिप्रेजेंट करता, म्हाजी मिसीस रिप्रेजेंट करता पर्ये मतदारसंघान आनी आमकां बी दिसता की हो म्हादय ह्या विशयचेर आमी सगळ्यांनी एकजूट रावपाची गरज आहा. इतले दीस हांव उगी रावलो, प्रेस विचारता आमी कित्याक उल्लेख करना, शब्द काडिना. आमी जेन्ना जाणा की आमचो सरकार जो गोंय राज्यान आहा, जे नेतृत्व मुख्यमंत्री करता आनी केंद्रान आमचें सरकार भारतीय जनता पक्षाचें आसा, आमकां आमच्या नेतृत्वान विश्वास आहा. जेन्ना कितें घडटलें, कशें घडटलें आमकां जेन्ना तें खबर आहा, तें परत परत प्रेस कडेन वचपाची गरज ना. आयज साखळी चळवळ तुमी केली, साखळी ज्या तरेचे टार्गेट केले की फक्त मुख्यमंत्रीच्या मतदारसंघान आमी वचून मिटींग घेतले, हेज्या ऐवजी जर मुख्यमंत्रीचे कडेन आयले एक डेलिगेशन घेवन आनी चर्चा केली की बाबा आयज फुडें आमकां कशें वचूंक जाय, हेजेर आनी सोल्युशन आमकां गावूंक शकता. विरोधी पक्षा कडेन आयडिया आसूं येत, पूण ते आयडिया आमचे कडेन शेअर करपाक कांय हरकत ना. पूण आयज तुमी पळयल्यार हांव बी साखळी बरो जाणा जावन आसा आनी ह्या मतदारसंघाचे कितले लोक गेले हांकां टार्गेट दाखोवंक जाय आशिल्ले की साखळीचो लोक चळवळेक भाग घेतला म्हणून. आमचो साखळीचो लोक, 37चो लोक, बिचोली डॉक्टर शेटी आसा, प्रेमेन शेट आसा, आमकां सगळ्यांक पयलीं मार बसता थंयच्यान. आनी आयज जो DPRचो जो विशय आहा, ह्या DPR जर पास जालो जर आमकां सुर्लाच्यान पयलीं मार बसतलो. आमकां हें सगळें जाणा जावन आसा आनी म्हणूनच हांव सांगता आनी हांव विनंती करूंक सोदता सगळ्यांक की आयज हे DPRचे जायते आहा. DPR पास ते कमिशनान केले म्हणून इट्स नॉट द एंड ऑफ इट. तेजे नंतर एनवायरमेंट क्लियरन्सीस आसा, जायत्यो गोश्टी आसा. आनी आयज आवाज उठोवपाक जाय जाल्यार आमी 37च्यान आमी 4-5 कितें 10,000 लोक हाडून आमी आमचो मुद्दो आमी मांडूं शकता. पूण आमी लोकांक बेश्टे अस्वस्थ करिना. लोकांक आमचेर विश्वास आहा म्हणून साखळीचो लोक बी वचूंक ना, 37चो लोक बी वचूं ना, कारण लोकांक मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आहा. हांवें एकूच सांगलेलें आसा आमच्या लोकांक की हांव ज्या मंत्रिमंडळान आसा ते मुख्यमंत्रीचें नेतृत्व करता त्या सरकारा बरोबर आमकां रावपाचें ठामपणी गरज आसा. जेन्ना प्रसंग येता तेन्ना आमी मुख्यमंत्री बरोबर रावंक जाय, सरकार बरोबर रावंक जाय, कारण न्याय हे गावतलेंच. तुमी जर आमच्या बरोबर त्या दीस मिटिंगेक आयिल्ले, विरोधी पक्ष पार्टी प्रत्येक पार्टी तुमकां गोंयचो हित म्हणून तुमी राखता म्हणून तुमी सांगता आनी त्या दीस तुमी आयिल्ले, तर त्या दीस तुमकां कळपाचें कितें जाल्लें. मागीर मुख्यमंत्री बी विश्वास येवपाचो तुमकां आमच्या वांगडा दिल्ली व्हरपाक. तुमी सगळे गोश्टी आयकून घेवन मागीर हांगा येवन तुमी मागीर तेजें राजकारण करता. खंय शब्द कितें चुकलें त्या शब्दाचो मागीर तुमी गैरवापर करता. हें योग्य ना म्हणून म्हाका तरी दिसता. आयज हांव उबो रावला हांगा इतलेच खातीर की आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे केंद्र नेतृत्व आनी आमचे होम मिनिस्टराक आमी जेन्ना मेळ्ळे
हे लोक म्हणटा की कोण कोण म्हणटा कितें जावंक ना कितें जावंक जाय ते सगळे पब्लिकान उलोवपाची गोश्ट नासता. आमकां कितें सांगलां कितें ना ते मुख्यमंत्री खबर आहा, आमकां खबर आहा. आमकां जाय की आमकां न्याय जाल्लो जाय. आयज म्हादयचेर टॅक्निकली हांव वचना. टॅक्निकली जाय ते आमचे लोक आहा सांगपाक मुख्यमंत्री बी सांगतले. आयज सुर्ला सारके गांव जो आमी इतल्या वर्सां राखून दवरला, तुमकां दिसता की आमी शांत रावतले जर थंयच्यान पाणी गेल्यार? थंयचे DPR हे सगळे बरे आहा, हे शब्द बरे दिसता. मुख्यमंत्रीचे सदां फकाणां उडोवपाची हे विरोधी पक्षाची आयज संवय जावन जाल्ली आसा. आमकां खंय तरी सिरियसनस जर घेवंक जाय तर म्हादयचेर जर सिरियसनस घेवंक जाय, पयलीं हांव विरोधी पक्षा बेश्टें सांगूंक दवरता की सरकार तुमचो ना दिल्ली, सरकार आमचो दिल्ली आहा. आमकां कितें सांगलें गेलें तें आमकां खबर आहा. तुमचो सरकार जावचो ना 2024 बी. 24 मोदी सरकार परत येतलो आनी तोच आमकां न्याय दितलो. आयजच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर हांव सांगूंक सोदतां गोंयचे जनतेक की आमी सगळे लोक आमची तरी पुराय आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसा आनी हांव तुमकां बी विनंती करता, हे गोश्टीक राजकारण म्हणटा ते हाडप ना. हे गोश्टीचें राजकारण हाडून आमचें नुकसान जातलें, गोंय राज्याचें नुकसान जातलें. तुमकां बी हीत गोंयची आहा. तुमी गेल्ले मिटिंगेक, जाय ते लोक ते मिटिंगेक वयता, ते मिटिंगेचो उद्देश कितें? राजकारण करप काय त्या मिटिंगेचो उद्देश आशिल्लो की खऱ्या अर्थान आमी सोल्युशन हाडटले? कोण तरी वयता प्रत्येक गांवांत मिटींग घेता, हरकत ना. विरोधी पक्षाक अधिकार आहा, तुमकां जाय ते तुमी वचूं शकता, जाय ते तुमी करूं शकता. पूण म्हाजें मत इतलें आसा की जें हांव पळयता पेपरान, ह्या तरेचें गाजयला ह्या दिसांनी की आमी सगळे आमच्या सरकारान सत्यानाश करून उडयला म्हणून. आमच्या सरकारान कांयच तशें केलें ना. आमच्या सरकारान आमच्या गोंयचे आमी जे कितें मुख्यमंत्रीन पावलां घेतल्या, हांव सदां ऑब्जर्व करीत आसता, हांव चडसो उलयना. गेले 4 दीस प्रेस विचारता, म्हादय तुमची एरियांतल्यान व्हांवता तुमी, कित्याक कांय शब्द काडिना? अरे जेन्ना म्हाका म्हाज्या नेतृत्वाचेर विश्वास आहा, जेन्ना म्हाका मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आहा, जेन्ना हांव त्या मिटिंगेक डेलिगेशनान गेला आनी म्हाका खबर आहा की म्हादयचे ऑथॉरिटीचे मुख्यमंत्रींचे प्रस्ताव मांडला ते निश्चित जातले, कारण केंद्र सरकार बी आमचो बी BJPचो राज्य आहा, आमचो सरकार आहा, आमचेर कित्याक कोण अन्याय करतलो? आनी म्हणूनच हे जे तुमी येता आनी तुमी साखळी मिटींग घेता, हांव आयज सांगता मुख्यमंत्री की हांव मुख्यमंत्री बरोबर ठामपणे आसतलो आनी म्हाका पळोवंक जाय की कितले लोक तसले मिटिंगेक वयता. साखळीचो कोण नाशिल्लो थंय, तुमी बेश्टे ते प्रोजेक्शन करता की साखळीचो लोक येता मिटिंगेक. तुमी भायल्यान लोक हाडले. ज्या मतदारसंघान, ज्या तालुक्यान तेजो प्रॉब्लेम जाता, आमकां प्रॉब्लेम जाता, 70 प्रॉब्लेम जाता, डॉक्टर शेटेक प्रॉब्लेम जाता, आनी परिसरान फुडें फुडें गेल्यार प्रत्येकाक तो लागता, ती न्हय लागता. आमकां आमचो लोक आमचेर विश्वास करता. 70 लोकांचो विश्वास बी मुख्यमंत्रीचेर आसा, साखळीचो लोकांचो विश्वास बी मुख्यमंत्रीचेर आसा, आनी गोंयची जनता बी मुख्यमंत्रीचेर विश्वास करता. तुमी एक कांय प्रमाणान लोक थंय गेले आनी सांगले आनी दुसऱ्या दिसान वर्तमानपत्रान आयले की बाबा विश्वास ना, ही परिस्थिती आहा. तशें घडचें ना. आयज विधानसभेन हांव उबो रावला कारण हे प्रस्तावाचेर म्हादयचेर आमचो पूर्णपणे पाठिंबो आहा. मुख्यमंत्रीक जे पावलां मुख्यमंत्रीन घेतल्या, जे पावलां मुख्यमंत्री घेतले, जे सुप्रीम कोर्टान सगळ्यात बऱ्यांतले बरे लॉयरचो वापर करपाचो प्रयत्न जे मुख्यमंत्रीचे आसा, म्हाका खात्री आसा की हाका यश गावतलें. आयज ते वॉटर कमिशनान बेश्टे डिसिजन दिले म्हणून हेजो अर्थ जायना की ते फाल्यांच वचून ते चालू करूं शकता. तांकां ते एनवायरमेंट क्लियरन्स पासून जाय ते गोश्टी आसा, ते फुडें कशे वयतले ते आमकां खबर आहा. आमकां जेन्ना हांव म्हणटा स्पिकर सर की आमकां आमचे केंद्र नेतृत्वान आमकां विश्वास आहा, हेजो अर्थ इतलोच आहा की म्हाका विश्वास आहा की मुख्यमंत्रीन जे प्रस्ताव मांडल्या हेका न्याय गावतलो. मुख्यमंत्रीन जे प्रस्ताव मांडल्या आनी जे वॉटर ऑथॉरिटीचे मुख्यमंत्रीन चर्चा केल्ली आसा, आमकां न्याय गावतले. गोंया राज्याचे वॉटर आनी हे म्हादयतले पाणी डायवर्ट करपाक काय गोंया राज्यान आमी हांगा बेश्टे बसून रावूंक ना. मुख्यमंत्री टायम टू टायम थंय वचून तेंचो प्रस्ताव आनी ते कशे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलोच. आयज स्पिकर सर, आयज विधानसभेन आनी गेले 10 दीस आमी पळयता की जे तरेचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा, जे अस्वस्थ लोकांक करपाचो प्रयत्न चालू आहा, हे अस्वस्थ करपाचे योग्य हे स्ट्रॅटेजी न्हू. आयज लोकांक अस्वस्थ करून आमकां गावतलें कितें?
थोडे दीस तुमकां विरोधी पक्षाक पब्लिसिटी गावतलीच. तुम्ही घेतले पब्लिसिटी, सगळे पत्र हांवें सोडून दिले पेपर वाचपाचे, कारण सगळे कडेन आमी पळयता हेंच आहा फुडें सगळें. पूण आमचो मुद्दो कितें आहा, आयज जेन्ना केंद्रान भारतीय जनता पक्षाचें नेतृत्व सरकार आहा, जेन्ना आमचे देशाचे प्रधानमंत्री एक सेन्सिटीव अशे व्यक्ती आसा, आमकां खात्री आहा की गोंयाचेर अन्याय जावचो ना. आयज परत एकदां सांगूंक सोदता हावसान की CA कमिशन जें आहा, ह्या कमिशनान जे डिसिजन घेतलेलें आसा ते कशेंय डिसिजन घेवं. आनी हांवें आतां तुमचे काँग्रेसाचे लिडराचे शब्द बेश्टे वाचून दाखयल्ले आसा की काँग्रेस पार्टीचो सिद्धरामय्या सांगता की तेका त्या डिसिजनाचेर विश्वास ना. म्हणजे हेजे आनी फुडें हांव ते वाचपाक वचना, कित्याक हे आतांच न्यूज भायर आयल्या की आयज तेणी बेळगांव आनी ते हुबळी धारवाड ते सायडीक कितें करपाचो ते